नमस्कार. अंतरिक्ष अप अप अँड अवेच्या 2016च्या पहिल्या एपिसोडान सगळ्यांचो येवकार. तुमकां सगळ्यांक आय विश यू व्हेरी व्हेरी हॅपी न्यू इयर 2016. आनी हे वर्सा जशें आमचें लास्ट इयर बरेंच जाल्लें, हे वर्स आनी बरें जावं अशें हांव मागतां. न्यू इयराच्या दिसा एक खूब इम्पॉर्टंट काम आमचे सगळ्यांचें कॅलेंडर बदलपाचें. जेन्ना तुमी कॅलेंडरा कडेन पळयतात, तुमकां केन्नाय तातूंत एस्ट्रोनॉमी दिसल्या, कितें सायन्स दिसल्या? कॅलेंडरान भरपूर एस्ट्रोनॉमी आसा. ऑफकोर्स कॅलेंडर पळयतना तुमकां तातूंत सूर्य चंद्र भोंवता ते दिश्टी पडचे ना, पण आमच्या युनिवर्साची गती, हे सगळे पोजिशन, मुवमेंट्स, हे सगळे घेऊन जे स्टेटमेंट तयार केलां ताकाच म्हणटात कॅलेंडर. एस्ट्रोनॉमीन एक एंटायर ब्रांच आसा, एक स्पेशलायझेशन आसा जाका कॅलेंड्रीक सायन्स नाल्यार पोजिशनल एस्ट्रोनॉमी म्हणटात. आनी इट इज होली अँड टोटली डेडिकेटेड टू मेकिंग द कॅलेंडर्स. सगळे संवसारांत ऑल ओवर द वर्ल्ड तरेतरेचे कॅलेंडरां आसात. जितले संस्कृती, कल्चर्स जितले, कितले धर्म तितले कॅलेंडर्स. आनी मोस्टली हे सगळे कॅलेंडर्स आकाशाच्या गतीचेर, एस्ट्रोनॉमीचे आधाराचेर चलतात. आज हे कॅलेंडराचेर जे तुमी हालींच नवेच लायला आसतले 2016चे, ते कॅलेंडराक लक्ष दिवन पळयात आनी ताजी स्टोरी हांव तुमकां आज सांगतां. खूब तरेची कॅलेंडरां संवसारान आसात हें तुमकां सांगलें, पण अबाउट 2000 इयर्स एगो आमच्या वर्ल्डांत भितर सगळ्यांत प्रॉमिनंट आशिल्लें कॅलेंडर रोमन कॅलेंडर. दॅट इज बिफोर 45 BC. रोमांत एक सिस्टम आशिल्ली जातूंत तांणी चंद्र पृथ्वी भोंवती फिरपाक अबाउट 30 days इतले लागता, 27 to 30 days. सो चंद्राची गती एकदा फूल रावंड चंद्रान पृथ्वी भोंवती केलो की 1 म्हयनो जालो. अशे 12 म्हयन्यांचे कॅलेंडरनी रोमान भितर यूज करताले. आनी दुसरी स्पेशालिटी म्हणजे वर्स जानेवारीच्यान सुरू जायनाशिल्लें. तुमी पयर न्यू इयराची पार्टी केल्या जाल्यार रोमान तेन्ना ती जावची नाशिल्ली, आनी थोड्या तेंपान जातली आशिल्ली, बिकॉज न्यू इयर सुरू जातालें मार्चान. 1 March वॉज द न्यू इयर्स डे. हें इंट्रस्टिंग कॅलेंडर आशिल्लें जातून आमचें आयचें कॅलेंडर इवॉल्व जालां. तें कॅलेंडर म्हणजे हे रोमन कॅलेंडर. हाजे बद्दल सांगता. ताचे म्हयने, जे रोमन कॅलेंडराचे म्हयने आशिल्ले, खुबशे आयचे म्हयने आसात तशीच तांची नांवां आशिल्लीं. पयलो म्हयनो ऑफकोर्स मार्च आशिल्लो, नॉट जानेवारी. मार्टियस हे पयल्या म्हयन्याचें नांव आशिल्लें, जो आमी मार्च म्हणून वळखतात. आनी रोमन गॉड ऑफ वॉर, जे रोमन लोकांचो देव आशिल्लो, युद्धाचो देव आनी विक्ट्रीचो देव आनी वायलन्साचो देव, मार्स, मंगळ. सो ताज्या वयर हे नेम केल्लो म्हयनो मार्टियस. दुसरो म्हयनो आशिल्लो एप्रिलियस. एप्रिलियस म्हणजे एप्रील. हो शब्द एप्रिलियस आयिल्लो लॅटीन वर्डांतल्यान. लॅटीन वर्ड एप्रेरी. एप्रेरी म्हणजे उगडप. उगडप कितें उगडप? कळे उगडप. फुलांचे कळे उगडप, फळांचे कळे उगडप. बर्ड्स ओपनिंग म्हणजे स्प्रिंग, वसंत ऋतू येवप. दुसरो म्हयनो, हे वसंत ऋतूच्या टायमार हो म्हयनो येतालो म्हणून ताका एप्रिलियस किंवा एप्रील अशें म्हणटाले. तिसरो म्हयनो मे. आज आमी मे म्हणटात, तेन्ना माया म्हणटाले ताका. माया म्हणजे एक देवी आशिल्ली रोमनांची, तिका मायेस्ता नाल्यार माया म्हणटाले. तिच्या वयर हो नेम केल्लो म्हयनो मे. 4th म्हयनो आशिल्लो जुनियस. जुनियस म्हणजे नेम्ड आफ्टर जुनो. जुनो कोण? तर सगळ्यात इम्पॉर्टंट जी देवी आशिल्ली रोमन्साची, जो आकाशाचो राजा ज्युपिटर, द किंग ऑफ द प्लॅनेट्स आनी द किंग ऑफ हेवन, हाजी बायल जुनो, हिजेर हो म्हयनो नेम केल्लो जुनियस. 4थो म्हयनो. मागीर उरिल्ले म्हयने 5, 6, 7, 8, 9, 10 हांकां स्पेसिफीक नांवां नाशिल्लीं, फक्त नंबरान लोक ते म्हयने वळखताले. क्विंटिलियस म्हणजे 5वो म्हयनो. क्विंत म्हणजे लॅटिनान 5, 5th मंथ, जो आज आमी जुलय म्हणून वळखतात. 6वो म्हयनो सेक्स्टिलियस, ऑगस्ट जो आमी वळखतात. 6th म्हणजे 6th, 6. 7वो म्हयनो सप्टेंबर, 7th. 8वो म्हयनो ऑक्टोबर, ऑक्ट. 9 हे वर्डाच्यान, लॅटीन वर्डाच्यान नोव्हेंबर. आनी 10 म्हणजे 10 हे वर्डाच्यान डिसेंबर. हे 10 म्हयने. आनी लास्ट 2 म्हयने खूब इंट्रस्टिंग. जानुवारियस आमचो पयलो म्हयनो आशिल्लो, तो तेन्ना 11वो म्हयनो. जानुवारियस द रोमन गॉड आशिल्लो जानस, ताजे वयर नेम केल्लो. आनी लास्ट म्हयनो फेब्रुवारियस. एक देव आशिल्लो फेब्रुस. फेब्रुस म्हणजे गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड. आमी म्हणू शकतात पाताळाचो देव, अंडरवर्ल्डाचो देव. तो देव, ताजे वयर हो नेम केल्लो म्हयनो फेब्रुवारियस. हे अशे 12 म्हयने रोमन कॅलेंडराचे. चंद्राचो वर्स आनी सुर्याचें वर्स हातूंत डिफरन्स आसता. चंद्राचे 355 दिसाचे वर्स, पण सुर्याचे 365 दिसाचे वर्स. सो रोमनांक प्रॉब्लेम जालो, ताचे सिजन फाटी फाटी वचपाक लागले. सो तांणी एक तर्क काडलो,
12 महिने जाले उपरांत म्हणजे फेब्रुवारी वॉज द 12th मंथ, लक्षात आसा न्ही. सो 12 महिने जाले उपरांत फेब्रुवारीचो लास्ट डे काबार जातकच आनीक म्हयनो तांणी कॅलेंडरान इन्क्लूड करपाक लागले एवरी 3 years. आनी हे म्हयन्याक तांणी म्हणटाले मासाडोनियस हो 13वो म्हयनो. आनी मासाडोनियस हो एक आख्खो म्हयनो आशिल्लो जो 3 वर्सांनी येतालो एट द एंड ऑफ द इयर आनी कॅलेंडर तांचे बॅलन्स जाताले. तुमकां लक्षात आसा आजूय बी आमी हो कन्सेप्ट इंडियन फॉलो करतात आमच्या पंचांग, बिकॉज इट इज लुनार. आमी फॉलो करतात की एवरी 3 years आमी अदीक म्हयनो म्हणून कॅलेंडरान घालतात. तो केन्नाय येवं शकता, निमाणो असो न्हय, पण हे आमी रोमन्साच्यान बरो केला. सो आज सुद्दां जो दुसरो आमचो कन्सेप्ट आसा की आमी जेन्ना लीप इयर येतात तेन्ना फेब्रुवारीक 28 दीस नासतात, एक दीस एक्स्ट्रा आसता, लीप डे 29th. तो केन्ना घालतात? खंयच्याय म्हयन्यान घालनात, ओन्ली फेब्रुवारीक एड करतात. This is because of the Roman custom. So why do we celebrate January 1st as the new year? Why are half of our months named after numbers and the other after Roman religious practices and leaders? Have we always counted days, weeks, months, and years like this? You had the Hebrew calendar, the Egyptian calendar, the Greek calendar, Chinese calendar, Babylonian calendar, and others. The one we use today in the Western world originated from the Roman calendar. Incidentally, the early Roman calendar evolved from that of the Greeks. It was basically a lunar calendar with an extra month inserted every so often to keep the months in step with the seasons. They were named Martius, Aprilis, Maia, Junius, Quintilis, Sextilis, September, October, November, December, Januarius, and Februarius. These names have pretty much been the same since the past 2,500 years. Unlike today, the Roman year began with March. The calendar consisted of 355 days, which was about 12 lunar months. The intercalary month, Mercedonius, was added when needed at the end of February. So when that happened, February was shortened to 23 days. एक विचित्र प्रॉब्लेम तुम्ही बिलीव करचे ना, पॉलिटिशियन्स क्रिएट करताले त्या वेळाच्या, हांव आतांच्या उलयना, त्या वेळाच्या पॉलिटिशियन्स भरपूर कॅलेंडराक प्रॉब्लेम करताले. ते कॅलेंडर मॅन्युपुलेट करपाक लागले. इट इज व्हेरी व्हेरी फॅसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग आणि सो मिस्चिवस. तुम्ही इमॅजिन करात, जर एक कोण तरी पॉलिटिशियन जो आमकां जाय, कोण एक तरी लिडर आयलो, तेन्ना थंय रोमान डेमोक्रेसी आशिल्ली, इलेक्शन जाताले. कोण तरी जर पावरान आयलो जो मनीस बरो न्हय जाल्यार ते सेनेटर्स आशिल्ले, जे तांचे कावन्सिलर आशिल्ले, ते म्हयन्याची जी हें आसा पिरियड आसा 30 दिसाचो, तो कमी करून 10 दिसाचो म्हयनो करताले आनी ताज्या वर्स बेगीन काबार करून ताका खोट मारताले. आनी जो तांचो मनीस आयलो, रुलिंग पार्टीचो कोण तरी मनीस आयलो, आपलो कोण तरी जाय तो मनीस आयलो जाल्यार प्रत्येक म्हयन्यान 10-10 दीस वाडोवन 40-40 दिसाचे म्हयने करताले आनी कॅलेंडर वाडयताले आनी ते मनशाक चड टर्म दिताले. इतले फनी करप्शन त्या वेळार रोमान चलताले 2000 वर्सां पयलीं. हे सगळे कॅलेंडराची गडबड. तेन्ना आयलो जुलियस सीझर. जुलियस सीझर वॉज अ ग्रेट एम्परर आनी ताका सायंटिफीक मायंड आशिल्लें. ताणें विचार केलो की ही सगळी अशी गडबड चलची ना. सो जुलियस सीझरान डिसायड केलें सगळे कॅलेंडर रिसेट करपाक आनी रोमाचें कॅलेंडर काडून ताणें भायर उडयलें, रोमन कॅलेंडर. आनी एन्शंट इजिप्शियन्स, हांवें ऑलरेडी सांगलां, दे वर एक्सलंट आनी व्हेरी ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स. आनी एन्शंट इजिप्टान 5000 वर्सां पयलीं सुद्दां आज अशें कॅलेंडर आसा 365 दिसाचे ऑन द सन, ते तांणी फॉलो करताले. ते जुलियस सीझरान रोमान एक्सेप्ट केले आनी हेच कॅलेंडराक आमी जुलियन कॅलेंडर अशें वळखतात. वर्स 1 जानेवारी 45 BC हे वर्साच्यान जुलियन कॅलेंडर इम्प्लिमेंट जालें आनी ऑलमोस्ट 1500 वर्सां पर्यंत ऑल ओवर द वर्ल्ड इन मेनी पार्ट्स हे जुलियन कॅलेंडर फॉलो करताले. हे जुलियन कॅलेंडरान जो वीक आशिल्लो, आमी कोंकणीन म्हणटा आठवडो न्ही, 7 दिसांचो आसता पूण आठवडो म्हणटात. रोमान एक्चुअली आठवडो आशिल्लो, 8 दिसांचो एक वीक जातालो थंय, नॉट ऑफ 7 days. फुडें जेन्ना रोमान एक पंथ, एक सेक्ट खूब पॉप्युलर जालो, ताका मित्राइजम म्हणटाले. मित्राइजम म्हणजे एक ग्रूप ऑफ पीपल आशिल्ले जे सुर्याची पुजा करताले, सन वर्शिपर्स, आनी सगळे आकाशांतले प्लॅनेट्स एंड हेवनली बॉडीज ते देव म्हणून मानताले. सो तेन्ना जे आकाशांत 7 ऑब्जेक्ट्स मुवींग दिश्टी पडटात, सन, मून, मर्क्युरी, व्हिनस, मार्स, ज्युपिटर आनी सॅटर्न, हे 7 मुवींग ऑब्जेक्ट्स हांचेर तांणी 7 day वीक प्लॅन केलो. प्लॅनेटरी वीक ताका म्हणटाले. देवांचेर, ऑन द गॉड्स ऑफ द प्लॅनेट्स तो तांणी एस्टॅब्लिश केलो. आनी आज पर्यंत संवसारान आमी तो, सो 2000 वर्सां पयलीं केल्लो आठवडो आज पर्यंत आमी ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉलो करतात. The Julian calendar was established in 45 BC. Like the calendar of the Roman Republic before it, the early Julian calendar had an 8-day week. Days of the week on the Republican and early Julian calendars were assigned letters A through H.
All early Julian calendars, fasti, still in existence, date from 63 BC to AD 37. An 8-day week is clearly discernible on these stone fragments. As the Roman Empire expanded, it came into contact with Mithraism, which quickly became a popular religious cult in Rome. Mithraism brought a 7-day week with days named after planetary gods. The 7-day planetary week originally began on Saturn's Day. The Baths of Titus in Rome were built AD 79 to 81. A stick calendar was found there which clearly shows Saturn, god of agriculture, as god of the first day of the week. Dies Solis, or Sun's Day, can be seen as the second day of the week. Luna, the moon goddess wearing the crescent moon as a diadem, is the third day of the week. The week ends on Venus Day, Dies Veneris, which corresponds to modern Friday, was the seventh day of the week. तुम्ही हो रोमन कॅलेंडर लक्ष देऊन हे पळयला जाल्यार एक गजाल तुम्ही नोट केले असतली. सेप्त म्हणजे सातवो महिनो सप्टेंबर, ऑक्ट 9 डेस म्हणजे 8वो 9वो 10वो. पण आज सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर 7, 8, 9 न्हय, ते 9, 10, 11, 12 आसात. ते कशें जालें? जानुवारियस हो 11वो महिनो आशिल्लो आणि जानुवारियस हो महिनो वॉज नेम्ड आफ्टर जानूस म्हणजे रोमन लोकांचो देव जो आमी आज म्हणू शकतात ऑस्पिशियस. आमचो जसो गणपती आसा इंडियेत, सगळें कितें बरें काम करता आमी पयली गणपतीचे पुजा करतात, गणेश पुजा करतात, गणपतीचे स्मरण करतात आणि दारांचेर सुद्दां आमच्या घरांच्या दारांचेर गणपतीची मूर्ती आसता, गाडयेन आसता, सगळे कडेन आसता. बिकॉज आमी कन्सिडर करतात गणपती लकी आसा आणि तो ऑस्पिशियस शुभ आसा, मंगल आसा, सो तो आमकां बरें करतलो अशी आमी भावना दवरतात. आणि एक्झॅक्टली जानूस रोमनांचो देव असोच आशिल्लो गणपती भशेन, तो तांचो सगळ्यान ऑस्पिशियस देव आशिल्लो. सो रोमन्सांनी डिसायड केलें हें अशें चलचें ना, 11वो महिनो ताका दिवं शकना, आमच्या वर्सूच ते देवा वयल्यान सुरू जावपाक जाय, बिकॉज ही इज द गॉड ऑफ गुड लक. सो त्या खातीर जानेवारी शिफ्ट करून फुडें पयलो म्हयनो केलो आनी नॅचरली फेब्रुवारियस हो 12वो महिनो दुसरो जालो आणि मागीर हे सगळे महिने जे 7, 8, 9, 10 आशिल्ले, सेप्त, ऑक्ट, 9 डेस, हे 9, 10, 11, 12 जाले. सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर अशी ही महिन्यांच्या नावांची स्टोरी आसा. Julius Caesar took it upon himself to bring the calendar in line with the seasons. He ordered 3 intercalary months should be added at the end of the year and rearranged the length of the months, giving them their present duration. He eventually rejected the lunar month entirely and adopted the solar year, which had an average length of 365.25 days. The 4-year leap year cycle was added to resolve the 25th of a day. The reforms took place on January 1, 45 BCE. This changed the beginning of the year from March 1st to January 1st as we know it today. The calendar was called the Julian calendar for obvious reasons. The 7-day week was followed by Judaism and Islam. The week was set around a day of rest and religious practices. Romans didn't have a day of rest, so their 8-day week cycled around market days. Eventually, astrologers assigned a planet to rule each of the 24 hours of the day in a continual sequence. This led to the Roman 7-day cycle. Saturn, the Sun, Moon, Mars, Mercury, Jupiter, and Venus became Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. The names of the first 6 months are partially derived through the fact that certain Roman gods had feast days or times centered around them. For example, Janus was the god of beginning, so January was used for the name of the first month of the year. The month of March was the time that soldiers would begin war, so it was named after the god of war, Mars. The other 2 months were named after Roman leaders, and the rest of the months were just named after the number of the month that they were. October, 8th month, November, 9th month. रोमनांचो 5वो महिनो आशिल्लो क्विंटिलियस, ताजें नांव चेंज जालें. त्या म्हयन्यांत इट वॉज मच आफ्टर जुलियस सीझर. जुलियस सीझराचो तो बर्थ मंथ आशिल्लो, ताजो बर्थडे क्विंटिलियस म्हयन्यान जाल्लो. सो ताजे जे फॉलोवर्स आशिल्ले ते इनफॅक्ट ताजी पुजा करताले, ताका सामके श्रेष्ठ मानताले जुलियस सीझराक. तांणी हो क्विंटिलियस हे म्हयन्याचें नांव बदलून जुलियस हे म्हयन्याचें नांव दवरलें इन हॉनर अँड इन मेमरी ऑफ जुलियस सीझर. पूण जुलियस सीझराचो जो भाचो आशिल्लो नेव्ह्यू ऑगस्टस सीझर, तो एक व्हडलो एम्परर आशिल्लो आनी ताजे खूब फॉलोवर्स आशिल्ले. सो तांणी कितें केलें, हांणी जुलियस म्हणून